Speaker sir, I rise to support today's demands listed in today's order. Speaker sir, आयचो demand अत्यंत गरजेचो, very important. We are in this house and speaking on this microphone with all the electricity around, with the lights and cooling, air conditioning cooling is because of the electricity, which is generated in different ways. Speaker sir, a lot has been debated and spoken in this august house. But till today, the coastal belt of Goa is suffering from low voltage, is suffering from shutdowns. Speaker sir, coastal belt jenna uleta tenna I am only not talking about Kandolim, Kalangud, Baga, but entire coastal belt up to Morje, Arambol, Keri, and even in Nerul, Rej Magus, Pilen, te arean. Speaker sir, हांव कित्याक उलयतां? कित्याक 15 वर्सां जालीं ह्या हावजान जेन्ना डिमांड मांडटा इलेक्ट्रिसिटीचो, प्रत्येक मिनिस्टर आमकां एश्युरन्स दिता की ह्या फुडें आनीक तुमकां इलेक्ट्रिसिटीचो शटडावन, इलेक्ट्रिसिटीचे load shedding हें जावचें ना म्हणून. But there are various reasons, Speaker sir. And reasons कितें? The number of units which are increasing in the coastal belt, the number of hotels, guest houses, resorts, restaurants, clubs, allied tourism activities जे वाडत आहा आनी तेंकां कितलो पावर जावो हेची स्टडी डिपार्टमेंटान केल्या काय? जे हुंय पयशे घालपाक जाय, म्हणजे आतां 10 MVA चे ट्रान्सफॉर्मर्स, सबस्टेशन इम्प्रूवमेंट, कलंगूट ने सबस्टेशन केला. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक येयल्लो तो आमच्या हेका इनॉग्रेशनाक, पूण आजुनी पासून इम्प्रूवमेंट जावंक ना. इम्प्रूवमेंट कित्याक जावंक ना? 220/33 KVA चो सबस्टेशन इम्प्रूवमेंट इन सालिगांव हो जावपाची गरज आहा. And I was personally following up this file. In the last term, this work order was supposed to be issued for around 200 and something crores, 180 or 200 crores. तो उरलो थिंगा. आयज हे गजालीक 4 वर्सां जालीं, पूण आतां परतून परस्यू करून तो स्टेजीचेर, वर्क ऑर्डरीचेर स्टेजीचेर पावल्लो आहा. वेदर वर्क ऑर्डर हॅज बीन इश्यूड ऑर नो, आनी इश्यूड जाल्यार केन्ना काम सुरवात जातलें. आनी हे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक जे प्रत्येक कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट इज यूजिंग अ जनरेटर टू रन हीज बिझनस. आतां हेचेर एक्सपेन्स कितलो? जनरेटराचेर प्रत्येक इंडिविज्युअल हॉटेल और गेस्ट हाऊस और रिसॉर्ट or restaurant, how much they are spending for these 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours a day in the season time, right from the month of March till June 15. How much they are spending? They would have given the commercial tariff जी आमची इलेक्ट्रिसिटी जी आहा ती खूब कमी. म्हणजे generator we are spending more, we are polluting the environment. Speaker sir, there are various reasons and we have failed and we have to actually आमी मानपाक जाय की ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आमी कित्याक यूज करूंक ना. म्हणजे आय एम ऑल्सो गोइंग टू स्पीक ऑन रिन्युएबल एनर्जी जे आयचो डिमांड आहा. स्पीकर सर, जो तर हे स्टार्टिंगसून जो तर येयल्ले न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी, जो तर आमचे सरकारान, जो गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटा आमी, जो तर आमी स्टार्टिंगसून हे घातलेले. आतां आमची सभागृह आहा, असेंब्ली आहा. स्पीकर सर, तुमी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आहा की हिंगासर सोलर एनर्जी घालपाची गरज आहा. बिकॉज इफ वी हॅव सोलर एनर्जी हियर with a transformer, you can run this full air condition on that, this full electricity on that, this microphone on that. Speaker sir, हे करपाची गरज आहे. Not only your legislative assembly, secretariat building, all the government offices. Let the minister speak to the chief minister, take the loan from World Bank organization or any other
फॉर्म आनी सगळे जितके गव्हर्मेंट ऑफिसीस आहा तेका तुमी सोलर एनर्जी घाला. तितले पावर कन्जम्पशन जे आमी इलेक्ट्रिसिटी दुसरे स्टेटीनसून हाडटा तितले आमकां कोस्टल बेल्टाक ऑर हॉटेल इंडस्ट्रीक यूज करूंक मेवतले. स्पीकर सर, जितके विलेज पंचायती आहा हू कॅन एफोर्ड टू पूट देयर ओन पॅनल्स ऑफ सोलर, तांकां कित्याक डायरेक्शन वचना गव्हर्मेंटा कडसून? वाय डायरेक्शन इज नॉट बींग इश्यूड? मिनिस्टरान एक मिटींग घेवपाची गरज आहा सीएमा कडेन आनी एक डायरेक्शन दिवपाक जाय की दॅट यू शूड यूज द इलेक्ट्रिसिटी बाय पुटींग सोलर म्हणून. whoever has their own money, let them spend. Speaker sir, म्हाका दिसता we have failed to use this renewable energy, new and renewable energy in government offices first. आमी म्हणटा लोकांक तुमी घेया म्हणून, तुमी सोलर घाला, आमी सबसिडी दिता, सरकारूच यूज करिना. म्हाका दिसता बदल जो तर हाडपाक जाय आमकां. इफ वी वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज, द चेंज शूड कम फ्रॉम द होम. आपल्या घरा कडसून येवपाक जाय आनी आपलें घर म्हणजे गव्हर्मेंट. Government should start putting all these solar panels, new and renewable energy from their offices first. And वो माझो पयलो डिमांड हा. स्पीकर सर, हायड्रो एनर्जी कॅन बी जनरेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमचे डॅम्स हा, मायनिंग येदे व्हडले पिट्स हा जे विच आर नॉट बींग यूज्ड. हायड्रो एनर्जीचेर तुमी चिंतपाची गरज हा. विंड मिल्स आय थिंक मे नॉट बी यूज्ड, हिंगासर जावचें ना. पूण आमी जे व्हडले उलयता की आमी दुसरे एनर्जी हाडटले, न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी हाडटले, वी वील पुश, वी वील डू दीस. ई व्हेकल्स आमी म्हणटात की सगळ्यांनी ई व्हेकल्स यूज करपाक जाय, पोल्युशन कमी करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता ज्या प्रमाणान सरकारान हें करपाक जाय, पुश दिवपाक जाय हेका, हो जायना. द पुश इज नॉट देर. All the departments, आमचे जे government departments is using petrol vehicles, diesel vehicles. The minister should come up. म्हणजे आताच न्हू, don't phase it out now, but you tell them like after 2 years or 3 years, we will start after 2.5 years or 2 years. Ministran सांगपाची आयज गरज आहा की all the government departments should use e-vehicles. पूण कितले वर्सां टायम दिया तांकां. कित्याक आतां कोणाचे तरी प्रायवेटली तुमी घेतलेल्यो आहा रेंटाक, तांकां फाल्यांच्यान बिझनस तेंचो बंद करिनाका. बट टायम, गिव देम टायम सो दॅट द न्यू व्हेकल वॉट दे बाय शूड बी ऑफ ई व्हेकल. स्पीकर सर, आमी नाजाल्यार उलोवपाकूच उत्तले, कांय प्रॅक्टिकली करूंक पावचे ना. स्पीकर सर, खूब आहा इश्यूज एज फार एज स्ट्रीट लायट्स आर कन्सर्न. स्ट्रीट लायट्स म्हाका दिसता सगळे आमदार हिंगासर बोल्ल्या तेंचो हो इश्यू आहा. आनी एवरी असेंब्लीन आमकां एश्युरन्स येता की स्ट्रीट लायट्स वील बी रिपेर्ड by the department. पंचायत should not touch that. पण अशें जायत ना. डिपार्टमेंट म्हणटा तेजे कितें फ्यूज गेला, तेजे आनी कितें गेला, ओन्ली दॅट कंपनी कॅन रिप्लेस इट. ते कंपनी थिंगा पावता म्हणसर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. पूण म्हाका दिसता खंय तरी स्ट्रीट लायट रिपेर जायना. आतां चवथ येवपाची जाली, चवथीक तरी पेटोया आतां सगळे गोंयचे लायटी. हें म्हाजें मागणें आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता कितलेश्योच अश्यो जाल्ल्यो आहा, रिप्लेस करपाची गरज आहा, आनी स्पेशली ग्रामीण भागान. आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचेर काळजी घेवची. स्पीकर सर, हांव आनीक उलयता की जी एक पावराचो एग्रीमेंट सायन केल्लो विथ खंयची तरी कंपनी, one company, and it was stopped in 2014. I forgot the name of the company. Reliance company कडे पावराचो एग्रीमेंट सायन केल्लो. They went into arbitration. आणि आर्बिट्रेशनान हांव अशें आयकता की सरकार तांकां 500 कोटी वा 400 कोटी कितें तरी दिवपाचो आहा म्हणून. ही खरी गजाल जाल्यार सभागृहाक हे सांगपाची गरज आहा की कितें आमी म्हणजे एक गव्हर्मेंटान सायन केल्ले आदी आनी तेजे उपरांत आमी वचोन बंद करता आनी बंद केलें म्हणून जर तर तें कामूच जावंक ना, आर्बिट्रेशन जालें म्हणून 400-500 कोटी काडून दिवप तांकां. स्पीकर सर, तेदूच आमी सांगलेले बांच केबल सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी घातलेले आहा, तर एकूय यूज जावंक ना आयज पासून. स्पीकर सर, टॅक्स पेयर्स मनी, वी आर हियर स्टँडींग फॉर द टॅक्स पेयर. सगळे जाण हिंगासर बोल्लेले वयर आहा ते सदांच टॅक्स पे फारीक करता, आमी फारीक करता. पूण कोणाचे पयशे हे सगळे हिंगा सभागृहान बोल्ल्या आनी आख्खे गोंयचे लोकांचे पयशे काडले आनी दिले. स्पीकर सर, 150 कोटी 150 करोड तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी घातलेल्या, चलत ना ते यूजच जावंक ना.
स्पीकर सर, हेचेर म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. आदी जे जालां की प्रकरण हे पयशांचें प्रकरण, पयशे दिल्या. एक बरी गजाल मिनिस्टरान केला आनी चीफ मिनिस्टरान केला की आमकां चीफ इंजिनियर बरो येयल्लो आहा, बरो येयल्लो आहा, खऱ्यांनीच बरो. बरें पळय ते बरें उलोवपाकूच जाय सभागृहात, की तो जेन्ना खंयचोय आमदार आसूं, रुलिंगाचो वा ऑपोजिशनाचो, फोन मारीत आनी ताका सांगीत उमकी गजाल हिंगासर सारकी ना, हे काम सारकें ना, ह्यो वायरी सारक्यो ना, ह्यो आनी कितें तरी सारकें ना, तो इमिडिएटली एई जेईक धाडटा आनी ते काम करून दिता. हे म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मानपाची गरज आहा. आनी अशें चीफ इंजिनियरूच न्हू, अशें एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, जेई एई आनी इवन द लायनमॅन अशें काम करपाची गरज आहा. कित्याक फायनली दे आर बींग पेड बाय द गव्हर्मेंट. सॅलरी आमचे टॅक्स पेयर्स मनीचे वयता. स्पीकर सर, खूब वस्तू आनीक उलोवपाचें आहा. कोस्टल बेल्टाक जे आमकां प्रॉमिसीस दिल्ल्यो की अंडरग्राउंड केबलिंग वील बी फोकस्ड एंड वील बी कंप्लीटेड फर्स्ट इन द कोस्टल बेल्ट. आनी कोस्टल बेल्ट म्हणजे कितें? कोस्टल बेल्ट इज नॉट द अदर एरियाज. आमचो जो ट्युरिस्ट येता पळय तो कोस्टल बेल्ट, थिंगासर अंडरग्राउंड केबलिंग, स्पेशली काणकोण टू तुमचे वाटेन पालोले, आगोंदा, आय एम ऑल्सो टॉकिंग फॉर यू, सगळें जाता. अंडरग्राउंड केबल फॉर LT लायन, HT जाल्ले आहा, LT जावपाची गरज आहा. कित्याक ते सगळे वयर वायरी लोंबता. सो तुजेच हितून आमचे हितून कलांगूट, कांदोलीम बागा, आरपोरा, अंजुना बागादोर, शापोरा, म्हाका दिसता LT लायन अंडरग्राउंड फेज वायज कसो करतलो, ह्या प्लॅन ऑफ एक्शन मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा की वेन दीस वील स्टार्ट. whether you have already appointed a consultant, whether you require a consultant to prepare the estimates, every constituency wise you take and show the people this is what the government proposes to do for the people of Goa, for the tourism industry. Let it look nice. Speaker sir, हांव एकूच मिनटान सोंपयता. न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आमी जेन्ना उलयता, आमी सांगलेले की वी वील गीव ई रिक्षा आसूं, ई बायक आसूं, आनी स्पेशली हांव मागता की मोटरसायकल पायलट जे आहा तेंच्यो जेन्ना फेज आवट जातल्यो बायक्स, यू टेल देम दॅट यू वील गीव देम. आतां तुमी जनरल पब्लिकाक बंद केले सबसिडी दिवपाची, तेंकां तरी दिया. लेट अ मॅसेज गो व्हेरी क्लियरली की मोटरसायकल पायलट जे आमचे आहा गोंयकार, ते आयज सकाळीं सभागृहान उलोवप जाल्यार 1,500 उरले, 1,800 कितें उरले, तेंकां सांगा की इफ यू बाय अ न्यू बायक वी वील गीव यू सबसिडी. जनरल पब्लिकाची बंद जाली, ही तरी सबसिडी चालू करा. स्पीकर सर, मिनिस्टर, आय एम रिक्वेस्टिंग द मिनिस्टर टू आन्सर दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट जो न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर जो आयज आमी उलयल्ले आहा की पंचायत, गव्हर्मेंट ऑफिसीस, ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स हेंच्या रुफाचेर वेदर द मिनिस्टर प्रोपोजीस टू स्टार्ट द सोलर एनर्जी प्रोग्राम ऑर नो. येस स्पीकर सर, बिलांचे मिटरांचेर फाटल्या दिसांनी आमी आयकलेले, हे सोपयता लास्ट म्हाजे, की सगळ्यांनी मिटर आपल्या घरान चेंज करपाची गरज आहा म्हणून. फाटल्याच दिसांनी मिटर आमी चेंज केला. फायनली पीपल हॅव टू पे द बील. जे मिटर चेंज करता तेजे आमचेरूच येतले. आनी आतां खंय कितें कितें चार्जेबल मिटर, म्हणजे जितके पयशे घालता तितले तूं यू कॅन यूज. बट आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रामीण भाग, जे आमचे सर्वसामान्य लोक आहा, गरीब लोक आहा, वेदर दे कॅन एफोर्ड दीस ऑर नो. आनी जे कोण बिलो पॉवर्टी लायनार रावता तेंची बिलां थोड्यांची अजुनूय पेंडींग आहा. वन टायम सेटलमेंट दिल्ले तेंच्यांनी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट भरलो, सेकंड जावंक ना भरपाक. तेंचे तूं वेव आवट करतलो काय? अशेंच 150 कोटी कोण खावन गेलो, कोण आनी कितले कोटी खावन गेलो. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे गरीब लोकांचे तरी पयशे वेव आवट कर. सारके गरीब लोक आहा पळय ते, बारीक हितून रावता, ते झोपडेन कशे रावता, तेंची बिलां एक 3-4 हजार, 5,000, 6,000 अशी बिलां उरल्या पेंडींग. येस, तेंकां एटलिस्ट कन्सिडर कर आनी तेंकां ते नये मिटर घाली नाका चार्जेबल, आनी कोणाकूच घाली नाका. बिकॉज मिटर्स वीच आर रनिंग आर